मयूर कसो आसा? गुड. आयज आमी हे आमचे नगर गोय कार्यावळ घेवन आमी कुडचड्यार हे मतदारसंघान आयिल्ले आसा. कुडचड्या जे म्युनिसिपालिटी एरिया आसा तातूंत आयिल्ले आसा आनी मयूर जो आमचो हांगासरलो रिपोर्टर आसा जो सांगे कुडचडे हे सगळे एरिया प्रोडंटा खातीर मयूर पळयता. मयूर सगळ्यान पयलीं तुजे कडल्यान जायतो इन्फॉर्मेशन जाय पडटल्यो म्हाका सांग कितली एरिया आसा ही, खंयसरसून खंयसर पर्यंत आसा? कुडचडे एरिया म्हणटकीर एक सगळ्यांची ल्हान एरिया म्हणपाची. मेन म्हणल्यार ती असोल्डा स्टार्ट जाता, ही सायडीच्यान तुगेले तिळामोल, ही सायडीच्यान तुका काकोडा आनी ही सायडीच्यान सावर्ड्डी ब्रीज. हे सर्कल अशें आसा, टोटल एक सर्कला भितर एरिया आसा आनी तितून भितर पॉप्युलेशन पळोवपाक गेल्यार 16,500 सुमार वोटर्स आसात. 16,500 वोटर्स हे कुडचड्या मतदारसंघाचे सांगता? मतदारसंघाचे. ओके. म्हणल्यार म्युनिसिपालिटीचे म्युनिसिपालिटी कितले हे आसा वोटर्स आसा? 16,500, 16,500. तितूनचे 8,100 मेल आनी 8,500 समथींग फिमेल आसा. इक्वल अमाउंट ऑफ मेल आनी फिमेल आसा. फिमेल आनी आसा. तशेंच ह्या वर्सा म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन एक धबाके चालू जावपाचें आसा. कित्याक म्हणटा तूं? एवरी टायम इलेक्शन म्हळ्यार कशें जातालें, इलेक्शनाक कॅन्डिडेट उबो रावतकीर तो कॅन्डिडेट आपल्या तरेन इलेक्शन झगडयतालो, तो आपल्या तरेन जाता. पूण आतां अशें जालां कितें, सगळे कॅन्डिडेट बीजेपीचे अशें दिसता. म्हळ्यार कितें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालाले कॅन्डिडेट अशें. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल एक वांगडा 5 जाण जर बसपा तयारी करतात, ते 5चे 4 जाण तर निलेश काब्राले आसात. म्हणजे कोण तेगेलो कोण दुसऱ्यालो अशें ना. म्हणजे निलेश काब्रालान स्वता अधिकृतपणे सांगलेलें आसा की आपूण चौगां वांगडा आसा म्हणून, काय आपूण स्वता जर म्हणटा की निलेश काब्राले आपूण म्हणून? ना, निलेश काब्राल कितें म्हणटा, तुमी भितरली तुमी चूज करा एकमेकालो आनी एकटो सिलेक्ट जावन बरा फॉर्म, आपूण ताका म्हळ्यार इंटरनल सपोर्ट करता म्हणून. पूण तो ओपनली सपोर्ट करूंक 4 जाण तेगेलेच, म्हळ्यार तेगेलेच कॅन्डिडेट. तेगे स्पेशली सांगपाचें अशें आसलें, एक समज पार्टी लेवल इलेक्शन जाल्लें आनी पार्टीन समज एकट्या वोटींग एक सिंबल दिल्लें जाल्यार तो डायरेक्टली सपोर्ट करूंक शकतालो. पूण जेन्ना 4 जाण तेगेलेच मनीस बसतात जाल्यार ते 4 जाणांक कशे तरेन तो सपोर्ट करतलो, आतां इंटरनल करतलो कसो करतलो तें खबर. आनी मेन म्हळ्यार कितें, 4 जाण अशे बी आसात तुजे कडेन 2 जाण आसा 3 जाण आसा, ते फाटीं सरपाक तयार ना. काही जाग्यांनी अशें आसा 1 by 1 इलेक्शन, म्हळ्यार पयलींचे कावन्सिलर आनी आतांचो नवो, पण दोनी आसा ते काब्रालेच. म्हळ्यार 1 by 1 जाल्यार पसून काब्राले दोनीच. बट काब्राला खातीर, मिनिस्टर काब्राला खातीर सुद्धा विन विन सिच्युएशन आसा, ताच्या खातीर लॉस कांयच ना. लॉस कांय ना, पूण एक पॉलिटिक्स वेगळें जावन जालां. म्हळ्यार कशें, दोनी म्हागेले, म्हळ्यार दोगूय जाण फाल्यां सकाळीं कोण येत तो मनीस म्हणटलो काब्रालान आपल्या सपोर्ट केल्लो, येवन तो म्हणटा आपल्या सपोर्ट केलो ना. म्हणजे इनडायरेक्टली कितें डॅमेजी आसा, प्लसूय आसा मायनसूय आसात. सो इंट्रस्टींग जातले सगळ्यो ह्यो गजाली आनी खरेंच खूब जाणांची नजर आसतली हांगासर कितें जाता तें पळोवपाक. कितले वॉर्ड आसा हांगासर टोटल? हांगा पयलीं 14 आसलेले, आतां एक वॉर्ड वाडला आनी 15 केल्या. पूण 15 वॉर्डां बारीक ना बारीक कांय गोश्टी बऱ्यो आसात, तश्योच वायटूय बी आसात. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल पळोवपाक गेल्यार आमी हांगा एक वार्ड नंबर 1 पयलीं आसले तो, तितून भितरलो एक 50 घरां रोड नासलेलो रेल्वे ट्रॅक गेल्ले कारणान तांकां सामान व्हरोंक मेळना, ट्रक व्हरोंक मेळना, ते पोंच्यान व्हाळांच्यान अशें वयताले. तांकां आतां एक रेल्वे थ्रू काब्राल तशें कावन्सिलर मेळोन एक पोंच्यान वचपाचो ग्रावंड हें केला, पास करून दिला. प्रोजेक्ट्स आमी पळोवया सगळे कितें कितें आसात ते. प्लस आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणटा वेगवेगळे विशय येता, खुबशे टॉपिक्स येता. खंयचो हॉट टॉपीक सद्या कितें आहा हांगासर? सद्याचो हॉट टॉपिक्स म्हळ्यार मेन म्हळ्यार कुडचड्या भितर हॉट टॉपीक असो म्हणटा जाल्यार पार्किंग समस्या. पार्किंग ही कुडचड्या भितर नाच म्हणपाक शकता. लोक म्हणटा पार्किंग बरी आसा, थोडे म्हणटा बरें ना. मेन सांगपाचें म्हागे उद्देश म्हणल्यार पार्किंग मार्क करून दवरल्यात, पूण सकाळीं जे वास्को बी जॉबा वयता पळय ट्रेनीर, ते आपल्या गाडी पार्क करता थंय, ट्रेनीर बसता वयता, सकाळीं वयता ते सांजचे येतात. नॉर्मल पार्किंग ना. शॉपवाले कितें म्हणटात, लॉक मारपाक गेले जाल्यार शॉपवाले बोवाळ मारतात. सांगतना सगळीं म्हणटा कितें लॉक मारपा जाय, पूण प्रॅक्टिकली पयल्यार शॉपवाले म्हणटा कितें, ते आमगे गिरायक ते म्हणटात, लॉक मारनाका म्हणटात. म्हणजे शॉपवाल्यालो प्रॉब्लेम आसा. थोड्या एक सिस्टम बसोवपाक सोदलेलो, तोच कावन्सिलरान धाडलेलो आसा, पूण तो आजून जालो ना. म्हळ्यार कितें, एक वर म्हणल्यार आसूं पार्किंग, एक वरा फाटल्यान लॉक मारपाचें म्हणून. आतां तितून भितर कोण वॉच करतलो, कितें करतलो तें खबर ना. आनी एक मेजर इश्यू म्हळ्यार हे शॉपवाले जे म्हणटा पळय, शॉपवाले कितें जाता, आपल्याची जी सामानाची गाडी येता पळय ती थंय पार्क करून दवरता, सकाळीं येता पार्क करून दवरता थोड्या जाग्यांनी, ती सांजची ते वयताना काडटात. म्हळ्यार ते पार्किंग ब्लॉक जाता. म्हणजे मेन पार्किंग अशेंच ब्लॉक जावन पडटा. सेकंड इश्यू म्हळ्यार हांगा गार्बेज म्हणटी बरी तरेन चलता. गार्बेजीचे हांगा कोणाकूच प्रॉब्लेम चड अशें दिसपाना आनी नाच बीन. तशेंच हांगा खूब अशे प्रोजेक्ट जावपाचे आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बस स्टँड जावपाचो आसा, जिम कॉम्प्लेक्स जावपाचे आसलेले, तितून भितर स्विमींग पूल येवपा आसा, स्पोर्ट्स ग्रावंड, ट्रॅकींग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपा जाय, द्रवीण भवन येवपा आसलेलें न्यू
एक्सटेंशन रवीन भवन येवपा लागलें तशेंच हॉस्पिटल म्हणजे ऑलमोस्ट जाल्लें आसा जावपा आसा म्हणजे प्रोजेक्ट बीन आसा येवपाचे. आमी जे उबे आहात थंय फाटल्यान म्हाका दिसता मार्केट आसा, मार्केट रिलेटेड सगळ्यो गोश्टी सारक्यो आसा. मार्केटां म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आतां आमी एकूच गजाल सांगूं शकता तुका, मार्केटांत आमी वयतले तेन्ना प्रत्यक्षांत तुमकां दोळ्या मुखार दिश्टी पडटलें कित्याक इश्यूज खूब आसात म्हणजे आमी वचोन पयल्यार बरें न्ही हें. म्हाका दिसता आमी हीच गजाल केल्यार चड बरी. आमी हांगासर उलयतात ते खुबश्यो आमी उलयतले, बट लोकां कडल्यान जेन्ना आयकतले तेन्ना खुबश्यो गोश्टी कळटल्यो. आमी या आनी मार्केट आनी बाकीच्यो गोश्टी कितें आहा प्रॉब्लम तो पळोवया आनी ओवरऑल जी म्युन्सिपालिटी एरिया आसा म्युन्सिपालिटीचे कितें प्रॉब्लम आसा, लोकांक कितें दिसता हें जाणून घेवया. सो आमचे बरोबर आयज मयूर आसतलो जो कुडचड्याचो आमचो स्थानीक रिपोर्टर आसा आनी ताजे कडल्यान आमी बाकीच्या लोकां कडेन मेळटले, तांचे कितें समस्या आसा ते जाणून घेतले. सो वॉच इट. नगर गोंय ह्या कार्यावळीन आयज जेन्ना आमी कुडचड्यार आयले आनी जायत्यो गोश्टी हांगासर आयकतात पळयतात, वोटर्सांच्या बद्दल आमी उलयतात, पूण साधन सुविधा जी म्युन्सिपालिटीन दिवपाक जाय ती पावल्या काय, जर पावल्या जाल्यार कशा रितीन काम करता, ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवपा खातीर आयज जेन्ना आमी हांगासर भोंवता तेन्ना जायते लोक मेळटा, जायते यूथ मेळटा. असोच एक यूथ आमच्या बरोबर आसा. तुमचें नांव? करीम शेख. करीम बाब, म्हाका सांग तूं रावता खंय? पंटे म्हणा हांगाच कारामड्डी. वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 37-36. सो आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जावपाचें आसा, कितें दिसता तुका? म्युन्सिपालिटी इलेक्शन त्या म्युन्सिपालिटी काम सारकें करता, कितें दिसता? आमचे कावन्सिलरान जाल्यार आमचे भरपूर काम केल्ले कडेन आसा. आमी जे मागलां आमकां तें मेळ्ळे कडेन आसा. जेन्नाय आमी तेजे कडेन गेला तें आमकां पावता. आतां तूं केन्नाय कितें फोन मार, इवन खंयच्याय टायमार ताका फोन मार, तो येता धांवत. इवन तेजी येता आनी तेजी मिसीसूय आमच्या वांगडा आसता, आमची युथा वांगडा आसता. आमकां सगळें तेणें दिलां कितें मेळटा तितलें. आयज गार्डन 10 वर्सां पयलीं आमी जीम मागलेलो. सो हें तुमचें गार्डन हांगासर? हें आमची गार्डन. हें एक्चुली पयलीं कांय नाशिल्लें, आतां तेणें डेव्हलपमेंट केलां. ओवरऑल म्युन्सिपालिटी तुका कितें दिसता आतां? ओवरऑल म्युन्सिपालिटी म्हणल्यार आमची कावन्सिलरान भरपूर काम केल्ले कडेन आसा आमचे लागून. अशें कांय ना की कितें केलें ना. सगळें काम केलां, मेळटा तितलें. आयज इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो 13 करोडाचो बिहाफ ऑफ निलेश काब्राल, तेणें हांव ताका हेल्प करून इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट. हो आतां आमकां रोड हें केला न्ही, रोड वायंडींग करून तेणें गटर बांदल्या. जी गटर बांदल्या, इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट तेणें आमची म्युन्सिपालिटी आमच्या वाड्याक पयलीं हाडला. तो इतलो बरो. आतां तो रोड जेन्ना जातलो तेच्यान आनी ब्युटिफूल दिसतलो. तें आतां कितें जाता, हय आतां लायटींग एक वायर आमच्या वाड्यार खंयच ना. आमगे लॅम्प आसात ते सगल्यो अंडरग्रावंड वायरींग. ह्योच फक्त तुमकां हेच आहा. आमगे फक्त कितें आतां सगळें अंडरग्रावंड केल्ले कडेन आसा. तें आमच्या कावन्सिलरान आमच्या निलेश बाबान तेज्या कडल्यान आमकां हाडून दिल्या. बरें, आनी एक पॉयंट आशिल्लो जेन्ना आमी आदोळ उलयताले कोणा कडेन की जिमा बद्दल तुमकां जिमा बद्दल म्हणटा की कितें, आमी एक 10 वर्सां पयलीं जेन्ना आमचो कावन्सिलर आमचे फुडें येयलो, म्हणजे जालो नाशिल्लो तेन्ना तो आमचे कडेन येयल्लो. तेन्ना आमकां विचारलें तेणें तुमकां कितें जाय. तेन्ना मागीर आमची भुरगीं आसता खेळटा ते आमी सगळी एक कमिटी करून भुरग्यांनी विचारलेलें. तांकां हांवें म्हणलें कितें हांव उबो रावन आनी म्हाजे फ्रेंड्स आशिल्ले, कलिग्स आशिल्ले, तांकां म्हणलें आमकां एक जीम आनी एक म्हणटा गार्डन. हो गार्डन तितली हें नाशिल्लो, एक गार्डन दी आमकां आनी एक जीम दी. आनी तेणें प्रोसिजर जाता म्हणल्यार आतां फूल कंप्लीट जालो जीम. आनी हालीं आमगे जिमा इनॉग्रेशन जाल्लो. तो आतां सद्या कितें जाला बंद दवरला. कितें कोण म्हणपा लागलो ताका ऑक्शनाक हाडया. आतां एक हें आसता ऑक्शन म्हणटा कितें, तूंय बीड घालूं शकता, हांवूय बीड घालूं शकता. ऑक्शन म्हणटा कितें, आवटसायड गेलो तो. आतां एक ऑक्शनाक दवरलो तो वाड्यावर जावचो ना न्ही. एक हें आसता कितें आमकां तें वाड्यावर जाय, वाड्या वयली लोक. आतां तशें जाल्यार आतां वाड्यार म्हणटा इतले कावन्सिलर आसा, सगल्यांक फंड मेळटा न्ही. एकट्यान सपोज एक वाड्यार एक जीम मारलो जाल्यार भुरगीं भायर पडटले, वाड्या वयले भुरगे वाड्यारूच जीम मारतले आनी बरें फिटनस उरतले आनी वाड्या लोकांकूय मेळटलें. तशें आमचे कावन्सिलरान चिंतून आमकां एक जीम मारलो आनी तो आवटसायड दिवपा जायना म्हूण आमी हें करता. तो आमकांय मेळपा जाय एक कमिटी फॉर्म जावन. म्हाका पूण सांग, हो जीम जो बांदला तो म्युन्सिपालिटीन बांदला? म्युन्सिपालिटी अंडर आतां कितें जाता, ती ओपन स्पेस न्ही. आतां हो एक ओपन स्पेस, तोय ओपन स्पेस. म्युन्सिपालिटीक फंड वयतलेच. आतां आमी जे काडटले. बांदलो कोणी तो बांदला आमच्या कावन्सिलरान. म्युन्सिपालिटी फंडान. हय. बट ते ऑक्शन कित्याक करूंक सोदता? आतां ते ऑक्शन कित्याक करूंक सोदता तें आमकांय कांय आयडिया ना. आतां आमी कितें म्हणटा, बांदला मागला कोणें, आमच्या लोकांनी वाड्यान मागला न्ही. तो म्हणटा की तो फर्स्ट प्रिफरन्स आमच्या वाड्याकच जावपा जाय, आमच्या भुरग्यांक जावपा जाय. आतां म्हाका एक सांग, आतां ऑक्शनाक काडलो म्हणटा की आवटसायड फूल आवटसायड येयले. तूं फायदो कोणा चिंतलो, आपणा चिंतलो. तुका मागीर तो रेट्स तश्यो आसतल्यो बाकीच्यो सगळ्यो. सांग रेट आतां 2000 दवरले ताणें. इवन एक बारीक भुरगो सुद्दां हो 500 दवरतलो मेंटेनन्सा लागून. इवन एक 2000 दवरले, कोण एफोर्ड करूं शकतलो?
पूण तुमकां दिसना हे म्युनिसिपालिटीन स्वता कडेन दवरून मेंटेन करून भुरग्यां खातीर दिवपाक जाय ऑक्शन न करता? ऑक्शन करपाकच जायना, एक कमिटी फॉर्म करपाची, एक कमिटी फॉर्म करून ते कमिटी आतां म्युनिसिपालिटीक फंड्स दिवपाकच जाय, आमी तितले पर्संट दिवपाकच जाय, ते आमी पावयतलेच. मेंटेनन्सूय उरपा जाय. आतां ऑक्शनाक दिलो, कोणाक काडलें, मेंटेनन्स ना, मागीर ते जिमा हालत कितें जातली ती पळोवपाक शकपाना, कित्याक कोणीय येतलो. बरोबर. बरें, तुवें म्हटलें की तो तेजें उद्घाटन जालें, ओपन केलो आनी तो म्हणजे चालू केलो मदीं जाता. चालू म्हणटा तो केलोच ना, तो आमकां उद्घाटनूच करपाक दिलो. आमी ते एक्चुली चालू करपा आशिल्लें, म्हाका कावन्सिलर आमच्यान कितें सांगलें तो आमी चालू करतले जीम विदीन, आतां उद्घाटन करून विदीन 10 days तेजी हें करतले. पूण म्युनिसिपालिटी भितर आशिल्ली तेंच्यांनी तो ऑब्जेक्शनाक हाडलो आनी ऑक्शनाक हाडलो. ऑक्शनाक हाडलो म्हणटकीर आमी हें केलें, आमी ऑक्शनाक दिवचें ना म्हणून. कित्याक अरे जीम आमच्या वाड्यार बांदला, तुमकां ऑक्शनाक आसा भायर इतलो व्हडलो जीम आसा म्युनिसिपालिटीचो आमच्या बाजरां, तेका बरो करा, आमच्याच जिमाक लागून न्ही. आमचो स्थानीक रिपोर्टर मयूर आमच्या बरोबर. मयूर, परत तुका आपोवपाक सोदता, ह्यो सगळ्यो गजाली तुवें पळयल्या आसतल्यो, तुवें हांगासर रिपोर्टूय केला आसतलो सगळ्या गजालीचो. तुका कितें दिसता हाजेर? म्हाका एक अशें दिसता कितें एक खंयचें वस्त बांदतात, कितें करतात, तितून भितर लोकां खातीर करतात. म्हळ्यार एक कावन्सिलर भितर कितें पॉलिटिक्स आसूं शकता, चेअरपर्सन कावन्सिलरा पॉलिटिक्स आसूं शकता, नाजाल्यार कितें एक मॅनेजमेंटा थ्रू पॉलिटिक्स हें हितून इनवॉल्व करपा जायना. एक बांदलें कितें सोल्युशन काडून तें चालू करपा जाय. म्हळ्यार आमी आयकल्ल्या प्रमाणे 10 दिसान चालू करतले अशें म्हणून जाल्लें. आमी न्यूज बसून मारलेलो 10 दिसान चालू करता म्हणून, कळना. पूण आजून पर्यंत 2 म्हयने, म्हाका दिसता डिसेंबराक कितें इनॉग्रेशन जाल्लें हेचें, म्हणटकीर 2 म्हयने जावन आजून चालू करना. म्हळ्यार पयलीं अशें दिसलें कितें कावन्सिलर हो आपल्या मतां लागून चालू करता काय म्हणून. मागीर अशें दिसून आयलें कितें कावन्सिलरान चालू केलेलें कोणें तर हाडयलें. मागीर कित्याक लागून हाडयलें, कशें हाडयलें हें लोकांक खबर उरना कांय गोश्ट्यो. म्हळ्यार आतां ही खरी गोश्टी खरें हाडयलें काय कित्याक बंद उरलें हें तर लोक सफर जाले इतले तेंप. म्हळ्यार आतां हें तर चालू जालेलें ह्या युथा भितर, युथाक जिमा वचपाक आतां सावड्डेक जीम आसा थंय गर्दी पडली आसता. आनी ही एक वाड्या भितर जीम म्हणटकीर अशी वाड्यान तर जीम जाली जाल्यार लोकांक खूब अशें फायदेबल जातलो अशें दिसता. ह्या कार्यावळीन सध्या तुमी म्हाका म्हणटाले की एका शॉपाचेर कित्याक खातीर आयला, तें सुद्दां कपड्यांच्या शॉपाचेर. कारण म्युनिसिपालिटी म्हटल्या उपरांत खुबश्यो गजाली येता, तातूंत बाजार येता, तातूंत वेल प्लॅन्ड जी सिटी आसा किंवा जी एरिया आसा ती मेजरली येता तातूंत. आतां हांगासर ह्या शॉपार येवपाचें कारण इतलेंच की कांय शॉपकिपरां कडेन म्हाका उलोवपाचें आशिल्लें आनी तांचे कडल्यान तांच्यो समस्या जाणून घेवपाच्यो. कारण एक गजाल हांगासरली आयकलेली एका मार्केटाची. आमच्या बरोबर काय शॉप ओनर आसा हांगासर. तुमचें नांव? जयकुमार खांडेकर. जयकुमार आनी अजयकुमार नायक. पयली गोश्ट म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की एक मार्केट प्रोजेक्टा खातीर कितें तरी हांगासर तुमकां सांगलेलें की नवो प्रोजेक्ट येवपा आसा, तुमकां दुसरे कडेन शिफ्ट करता. कितें एक्झॅक्टली जाल्लें? एक्झॅक्टली एक्चुअली 3 वर्सां पयलीं कितें जालें, आमची म्युनिसिपालिटी ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली तेजी मातशी वयली हें बीन पडपाक लागले आनी मातशी बिल्डींग वीकशी अशी तेणी हाडून ती म्युनिसिपालिटीचे मनीस हाडून बी बिल्डींग वीक आसा आनी ती आमकां तो बिजनेस करपाक जायना अशें म्हणून तेणी हें केलें. आनी थ्रू कोर्ट मार्फत आमी कोर्टाक गेल्ले, थ्रू कोर्ट मार्फत डिसिजन दिलें कितें तेणी सांगलें बिल्डींग फाल्यां मोडटा म्हणून आनी आमकां भायर काडलें. एका गोश्टी 3 वर्सां जालीं भायर काडून आनी आमकां तेणी अरेंजमेंट हें केल्लें. ती बारीक शॉप आमकां दिली सुडा मार्केटां. त्यो आमी आमदारा फुड्यान परत गेले. आमदारान आमकां सदां आश्वासन दिलें करता म्हणून, काम करतात म्हणून. आनी मागीर एग्रिमेंटाचें हें जालें, एग्रिमेंट अजून पर्यंत करूं ना आनी बिल्डींगूय अजून पर्यंत ती मोडूं ना, तशीच आहा बिल्डींग. आनी त्या खातीर आमी अशें जाल्यार कशें परत आमदारा फुड्यान वयता, आमदार आमकां आपलो सपोर्ट दिता कसो करता, पूण म्युनिसिपालिटी तितून कांय करूं शकना. आनी आतां म्युनिसिपालिटी डिजॉल्व जाल्ले कारणान आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातकीर अशें जातलें अशें दिसता. पूण आमी अशें धरून आसात. कितली वर्सां जाली ही गोश्टी आतां 3 वर्सां मायज जाली आमी भायर सरल्यार आनी थंय आमचो बिजनेस बरो चलतालो. आतां आमकां हांगसर बिजनेस शिफ्ट केल्यार मार बसला, सामको खरो मार बसला. म्हळ्यार म्हाका सद्या हांव सारकें वापरता, म्हाका सुमार 5-6 लाख म्हाका लुकसाण जालां. तो माल म्हाजो तो सगळो थंय कुसला, तो आतां हांगसर चलना. तुमकां दिसना ह्यो गोश्टी एक्चुअली म्युनिसिपालिटीन जी कामां करपाक जाय ती गोश्ट ह्योच आसता की बाबा बऱ्या तरेचे साधन सुविधा मेळपाक जाय. मार्केट आसा जाल्यार तुमी म्हटलेल्या प्रमाणे एग्रीमेंट तो केन्ना जावंकूच ना अजून पर्यंत. आमकां सांगिल्लें तेणी एग्रीमेंट रोखडोच कर, आमकां भायर काडटरी 6 म्हयने भितर तुमगे एग्रीमेंट करता आनी 2 वर्सांनी तुमगे बिल्डींग रेडी करून तुमकां परत बिल्डींगेन घालता. पूण आजून 3 वर्सां जालीं बिल्डींगूय मोडूं ना आनी आमचो एग्रीमेंटूय ताणें करूं ना. म्हणटरी हाजेर कितें ना म्युनिसिपालिटीन आमचो बेगीन हें करून आमकां थंय धंदो करपाक मातशें हें दिवचो. जे म्युनिसिपालिटीन सांगलेलें की एग्रीमेंट करता. हय, कोर्टांतल्यान कितें सांगलेलें तुमकां? कोर्टांतल्यान आमकां सांगिल्लें सपोज बिल्डींग ती फाल्यां मोडटा जाल्यार तुमी तातूंत रावनाकात, तुमी भायर सरात. आनी म्युनिसिपालिटीन तेणी डिरेक्शन दिल्लें 50 दीस भितर हांचो एग्रीमेंट करात.
हे डिरेक्शन दिल्ले म्युन्सिपालिटी दिल्लें म्युन्सिपाल्टीक दिल्लें आमकां जशें तेणी भायर सर म्हणलें तशेंच म्युन्सिपाल्टीन डिरेक्शन दिल्लें 50 कोर्टान 50 दीस भितर तेंगेलो एग्रीमेंट करात आनी बिल्डींग तुमी मोडात आनी तांकां परत थंय मागीर न्यू बिल्डींग मारतरी परत शिफ्ट करात. अजून पर्यंत म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन कांयच हें करूंक ना. ना अजून पर्यंत कांयच करूं ना आनी आमचो सिंगल आमकां एक पेपर वर्क कांयच ना आमकां तुमी भायर सरले म्हणून तें फक्त आमचे कोर्टान आसा कोर्टान डिसिजन दिल्लें तें आसा पूण म्युन्सिपाल्टीन अजून कांयच आमकां एक रिटर्न कांयच दिवं ना. जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा किंवा खंयचीय जी बॉडी आसता गव्हर्मेंट रिलेटेड ते कित्या खातीर काम करता कारण जे थंयसर रावपी जे लोक आसा किंवा थंयसर जे काम करपी किंवा थंयसर बिजनस करपी जे कोण आसा तांकां बऱ्या तरेचे साधन सुविधा मेळपाक जाय. आतां हें मेळटलें जाल्यार एक पयलें बरें इंटेंशन आसपाक जाय बऱ्या तरेचें एक विजन आसपाक जाय आपूण कितें करता पळय तें. सो ते खातीर आयज हे सगळ्यो गोश्टी पळोवपा खातीर आमी कुडचड्यार आनी खास करून म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आतां जावपाचें आसा आनी कितें कितें हांगासर आसा ना हें सगळें पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले. आनी एक गोश्ट आमकां कळ्ळी जी वदळ आमी उलयले की म्युन्सिपालिटी मार्केट हे मोडटले म्हणून ते बंद केले आनी तांकां जे कोण थंयसर काम करताले किंवा बिजनस करताले तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट केले. आनी आतां जंय हांव आसा हो तुमी पळोवपाक शकता हांगा फ्रूट आनी वेंडर्स हॉल हांगासर आसा आनी तांकां सांगिल्लें की बऱ्या तरेचो वेंडर हॉल बांदून दितले म्हणून सद्या तरी हांव पळयतां. बिलीव मी आतां आमी दनपारच्या वेळार हांगासर आसा गरमी कशी जाता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. हांगासरले फॅन अजून पर्यंत म्हाका दिसता काम करिना. एका सायडीकले फॅन तुमी पळोवपाक शकता. सगळ्यान वायट परिस्थिती आसा आनी अशें म्हाका दिसता अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार आमकां हें शासन जाय तरी कित्याक की आमी भुरग्यांक आमी जे लोक आसा तांकां बरें दितले अशें म्हणपाक तरी कित्याक जाय. जर जमना जाल्यार जमना म्हणून सांगपाक जाय आनी तेंच सांगून लोकां फुड्यान येवन वोट घेवपाक जाय. एक राग येता जेन्ना अशें कितें पळयता तेन्ना. आमी खास करून हांगासर उलोवया. हांगासर एक हांगासर आमच्या तुमचें नांव कितें? सुषमा रामचंद्र नायक. तुमी रावता खंय? देवतेवाडा कुरचडे हांगचेच हेच हितूंतलो वाठार. हय. आतां सद्या हांगासर पळयत जाल्यार खरेंच वायट दिसता की अशा गरमेन तुमकां बसचें पडटा आनी खास करून जेन्ना थोडे तुमकां प्रॉमिसीस दिल्ले आसतले की बाबा ते मार्केट जेन्ना मोडपाचें आशिल्लें किंवा बंद करपाचें आशिल्लें कितें परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना आनी आतां? आमी पयलीं येते रस्त्यार बसतालीं आमकां तेणी कांय सांगूं ना कांय विचारूं ना. तेणी अचानक ही शेड बांदली आनी शेड बांदतकीर तेणी आमकां हांगा तुमी थंयच्यान या म्हटलें. आमी येवना आमकां सगळीं तुमी हें करून दिया आनी आमी मागीर येता म्हटलें. तेणी मागीर पुलीस फोर्स हाडलो आनी आमकां हाडलें तरी आमी येवूंक ना. मागीर म्हाका म्युन्सिपाल्टी आपोवन येलें. तूं उठल्यार सगळो लोक उठ्ठा म्हणलें. हांव उठोवन आयलें जाल्यार हांगसर कांय ना बेश्टी बसतालीं. मागीर परत आमी हांगा गिरायक जायना म्हणलें परत रस्त्यार गेलीं आमकां परत हाडलें. आमी आतां परत हांगसर वेंडर्स म्हणून आमकां केलें. तेणें आमकां मडगांव व्हेलें गव्हर्मेंटाचे सगळे रूल सांगले सगळें हें सांगलें सगळें करून दित म्हणलें. आजून पर्यंत आमकां कांय ना. तें जालें आतां तेणी मागीर बाजार म्हणून हांगा हाडलो. आमी बोवाळ मारतकीर हांगा हाडून आशिल्लो तसो परत बाजार फुटपायरेरच. हांगा आमी तिगूच जाणां चौगूच जाणां आनी आमी हांगची थंय वसत न्हू आमकां सत्री लायनाका. तुमी वता बसा पोट भरा वसा म्हणटा म्युन्सिपाल्टी मनीस. कांयच सांगपाक आमकां तयारच ना आनी आमगे आतां फॅन मोडले. पयर आमगे 3 दीस लायट नासली. आमी काळखां रावली. हांवें फोन केलो सगळ्यांक प्रेजिडेंटा बी सगळ्यांक फोन केला. ते सांगपाक लागले तुमी करा पयशे पेड करता. पयशे पेड केले ना. मागीर आमी सगळ्यांनी पयशे काडून पयशे पेड करून ही सगळी रस्त्याची ही लायट आमी सारकी केली आनी आमचे पयशे दिले. ती तेणी केली ना आमकां. ती आमकां कांयच करपाक तयार ना आनी हांगचेय आमकां वचपाक दिनात. आतां आमी पोट कशें भरपाचें? आमगे वेपार पळय हे पळय असो जाता. आमी वेपार हाडलो रीण काडून आमी वेपार हाडटा पळय असो जाता आनी आमी घराय रावूंक शकना कित्याक आमगे आनी कित्याचें ना. आमी हेजेरूच पोट भरता. आतां कशें कितें करपाचें तें आतां तुमी आमकां आतां आमी आमचे कडेन कांय जायना उपाय नाल्यार आमी वचून एक थंय बसपाचें. इतलें सांगा. आतां तुमी जे बसताली म्हणटा पळय थंय आतां दुसरे कोण येवन बसतात? हय आतां पयलीं बसताले थंय सगळ्याक दुसरी बसयला. तांकां बसपाक अलावड आसा आमकां ना. ते खंयचे? ते सगळीं नवी सगळीं तयार जाता. एक एकटे 4-4 दुकान घालता पूण आमगे एकूय आसता तें पळय अशें सुकोन आसता. मागीर आमी आतां कितें करपाचें? तुमी उलयले म्युन्सिपाल्टी कडेन? म्युन्सिपाल्टी उलयलें चेअरपर्संटाक सांगलें आमदाराक सांगलें सगळें. आमदार कितें म्हणटा तुमकां कायदो तुमकां उलोवपाक भंय ना आपल्या भंय आसा. हांवें एक दीस सांगलें ताका हें अशें सदां अशें कशें जातलें भायल्या लोकांनी येवन 4-5 दुकान घालपाचें आनी आमी अशें करपाचें. म्हाका तो सांगपाक लागलो तूं इलेक्शना उबो राव तेन्ना तुका कळटलें कितें तें आनी तेजेडेन आनी कितें उलोवपाचें.
म्हाका दिसता की अश्यो गोश्टी जावपाक जायना जेन्ना कोणाचोय जो धंदो आसता तो आपल्या घरान बऱ्या खातीर करता. कितें सांगलें मागीर आमकां गरम जाता म्हणलें आमगे केस पुसून गेल्या हें वयर काडून दिता म्हणून सांगलें तेणें. वयरूय ना आनी हे 2 मोडले फॅन लायले तेय चालू ना. मातशी तेंची शुटींग काडून व्हरता जाल्यार व्हरा. म्हाका इतली करुणा जालें जाल्यार एक दीस हांव टीव्हीचेर प्रुडंट सद्दां पळयतां. सगळे गांवचे आमदार विचारता तुमी कशें कितें करता कशें पोट भरता जावं कोणी कावन्सिलर येतात कोणी चेअरपर्संटाक ते विचारतात. आमगे म्युन्सिपाल्टीचे फक्त चेअरपर्संट कावन्सिलर पयशे वसूल करपाक येतात. आमी कितें करता वा आमी गिरायक जाता गा आमी कितें खाता तें विचारपाक केन्ना आज पर्यंत आतां वर्स काबार जालें आमचो तर आमदार केन्नाय येवना विचारपाक. एक दीस मागीर 12 मास्क धाडलेलीं. आमी लोक कितलो आसा 12 मास्क धाडले तेणें. हांवें सांगलें 12 मास्क हांव वाटना तूंच वाट. पूण लोकांनी आमकां कितल्या जाणांनी मास्क बीन दिलीं. आमकां आमची काळकूत पळोवपाक जायना म्हणून कितल्या जाणांनी आमकां उदक पसून हाडून दिलें पिवपाक. पूण आमगे आमदारान जावं आमगे हेणी आमकां कांयच तेणें आमकां कांय सपोर्टूच केलें ना. आमी पयलींची बायलीं गाय न्हू सगलीं हांगची वोटर ते गेलीं म्हळ्यार तेणें आमकां कितेंच विचारना आमगे येपार पळय. म्हाका सांगा तो पयलीं म्युन्सिपाल्टी मार्केट जो आशिल्लो न्ही थंय आतां कोण आसता काय थंय सारकेच बंद आसा? म्युन्सिपाल्टी मार्केट सगळे लोक आसात. पूण तुमकां वचोंक दिना? ना आमकां बसोन दिना. हांव चवथी बाजारां थंय बसता म्हळ्यार म्हाका सत्री ना कांय ना बसपाचें बेश्टें आनी उठपा म्हणून सांगलें. आनी बाकी लोकांक सगळें म्हळ्यार ते तांकां कितें करतात तेवूय एक प्रश्न उलयता. ते तांकां बोल्सां म्युन्सिपाल्टी लोकांक काम बी करता तांकां पयशे दिता. आमी हांगची न्हू आमी पयशे दिनात. आमगे पोटे भरना तांकां खंयचे आमी 100 रुपया दितलीं पोती भरून दितलीं. आमगे कांयच ना पळय. तशेंच आतां हांव म्हागे एकट्यालें उलयना. आतां तीं फुलकारां येता कोणी एक देवा कितें जायनाका एक हार व्हरनाका आनी ती येयनासतना रावलीं लोक म्हणटा कितें बाजारांत फुलां ना देवाक कितें घालपाचें. पूण येवन तेणी करपाक कितें तेच जाता च्या पावडर फुलांचो. तेणी येवप आमगे आमदारान आमची कांयच कसलीच खबर घेवना. मागीर म्हाका तो सुबेज म्हणटा कसलीच आमचे आमदार एकूय दीस येयले ना. हांव टीव्हीचेर सद्दां पळयतां. बरोबर. एक गोश्ट हातून खरेंच की तुमी बरी साधन सुविधा जर दीत म्हळ्यार हांगासर बऱ्या तरेन जर सगळें केल्लें लोक जशे पावता तशें केलें जाल्यार कोण उलोवचो ना आशिल्लो जर बरें कितें बिझनस जाता जाल्यार. दुसरी गोश्ट जे सद्या आमी नगरपालिकेचेर करता सो नगरपालिकेचे हांव स्पेसिफीक सांगूंक सोदता की जर तुमकां अशेंच जाय की बाबा हांगासर त्रास करुनूच किंवा हांव जशें हांगासर हांव पळयता जशें पोट तिडकीन उलयतात खऱ्यांनीच कितें तरी चुकता. ते कितें चुकता हें म्हाका दिसता तुमकां नेमकें खबर आसतलें. दुसरी गजाल जर एकी कडेन कोणाक बसपाक मेळना तांकां जर हांगासर हाडटा हांगासर रस्त्यार बसोंक मेळना जाल्यार त्या जाग्याचेर आनीक कोणूय बसपाक शकना इतलें सिंपल आसा. जाल्यार त्या जाग्याचेर नवीन लोक कशे येता म्हळ्यार खंय ना खंय तरी करप्शन जावं दुसऱ्यो गोश्टी सुद्दां इनवॉल्व आसा. जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी स्वता जावन लोकांक सांगा की आमी तुमच्या खातीर बिझनस करचे ना आनी हें सांगून फुडें येत इलेक्शनाक जाल्यार म्हाका दिसता हें खूब सिन्सियरिटी जातली की आमी तुमच्या लोकां खातीर ना आमी नव्या लोकां खातीर आसतले भायल्या लोकांक आमी हांगासर चान्स दितले हें सांगा आनी सरळ फुडें येया. लोक तुमकां मतां दितले की ना हें तुमकां तेन्नाच कळटलें. आतां हें पळय मार्केट बांदलां स्ट्रीट विंडर झोन म्हणून बांदला तो कोणा लोकां बांदला अशी बसोन दवरो करपाक बांदला काय लोकां पोट भरपाक बांदला. हें मार्केट हांगा दवरलां पूण आख्खी फुटपाथ भरता. आयतार बाजार केलो आयतार बाजार हांगाच म्हणून केल्लो. आतां परत ते तोका सर्कल पळय खंय आसा न्हू तितले कडेन आमदारान लोकांक बस म्हणून सांगलां. सर्कल आसा थंय आनी बाजार पळय आहा न्हू ती आमी 7-8 लोक. आमदारान बस म्हणून सांगला म्हणजे ती म्हणटा आमकां बस म्हणून सांगला म्युन्सिपाल्टीन बस सांगला आमी काबरेल बाबा सांगला. डायरेक्ट विचारता ती आमी म्हणटा कितें आमी वेंडर्सां बसल्या न्हू सगळ्यांनी कडेन आमी काबरेल बाबान सांगला आमी म्युन्सिपाल्टीन सांगला तुमी आमकां सांगपाक कोण. अश्यो गोश्टी ज्यो आसा ज्यो इफेक्ट करता लोकांक अंडरस्टँड जाया. फुडल्या फावट मतां जर तुमकां जाय जाल्यार तरी लोक कितें म्हणटा बेजीक जे गांवचे लोक आसा न्ही ते कितें म्हणटात ते हांगासर म्हणटात आमगे कांय शाणपण चलना न्हू हांगा आमी कितले फावट गेले न्हू काबरेला ऑफिसांक. हांव हांगसर आतां वेंडर्साची प्रेसिडेंट म्हणून कितले फावटी गेली ह्या पार दवरून गेली वचून आमी अशी सुण्या भशेन बघता येतात. आमकां कोण किंमतूय दिना नाल्यार येवन एक दीस पळयत तरी. हीच म्हाका दिसता चूक आसा. तुमी म्हटली ती गोश्ट की म्हाका दिसता ती हांव परत रिपीट करपाकूच सोदिना. तुमचे कडेन एक पावर आसा एज अ वोटर म्हणून बरोबर आनी ते बी कितें दिल्लींतल्यान म्हाका तेणी येवन सगळें करून हांव एक लॉरेस आनीक पवन
सिताराम नायक इतली आमी आसा पण आमगे कांय शाणपणां चलना न्हू. तुमचो वोट इतलो इम्पॉर्टंट आसा तुमी तुमकां खरेंच कमी लेखूं नाका तुमी जे म्हटलें उतर त्या परत आनी म्हणपाक सोदना कारण तुमचे कडेन जे पावर आसा ती उलोवपा खातीर आनी एकठांय रावन करपा खातीर खूब पुरो. हांव तांचे कडेन उलयतां जे फुलांचे हांगासर विकता हांव येता तुमचे कडेन परत. म्हाका दिसता तुमी सुद्दां भायर खंय तरी हें करताले बसताले आनी आतां हांगासर चेंजीस जाला खूब. चेंजीस खूब जाला पळय. म्हळ्यार कितें तुमकां थंयसर त्रास जाताले आनी हांगासर बिझनस जायना अशें. कितें जालां पयलीं आमी रस्त्या सायडी बसताले न्हू आतां कितें जालां भितर घातलां. मेन म्हळ्यार आतां कितें जालां बस स्टँडार आतां तें दुकान जाले कडेन आसतना तें दीन दयाल गाडे ते तेणें अशें एक्चुली ते चलोवपा दिवपा जायना पूण ते आतां ते रेंटान ते चलयता थंगसर खंयसर ते आतां बस स्टँडार कदंबा KTC बस स्टँड सो थंय चलयतात. चलयतात. लोकांक कितें जालां आतां गिरायकां मातसो प्रॉब्लम जाता आमकां कित्याक पयस जाता न्हू ते एकदम बसी वयले देवले लोकांक ते घेवन वयता हांगसर कोणाक डेली आमगे कोण कस्टमर आहा पळय तेच आमचे कडेन येता. बाकी जाता ते कोणाक अर्जंट जाय ते हांगा घेता वयता. बरोबर पूण तुमी थंयसर तुमकां दिन आशिल्ले थंयसर बसपाक बीन ते दीन दयाल गाडी न्हू ते हां ते तांकां एक्चुली हँडिकॅप तांकां दिवपाचे न्हू ते. बरोबर पूण ते हांगासर तांकां सुद्दां हांगासर अलॉट करपा जायनाशिल्लें. हांगसर कितलो लोक स्पेस आसा न्हू ते हांगा येवपा रेडी ना ते तांकां एक्चुली ते तांकां दिवपा मेळना. ते कोण ओनरांनी चलोवपा पडना ते सोडप न्हू ते एक्चुली. सो हांगासर बिझनसाकूय बरोच फटको बसता. फटको बसता हांगसर. बाकीच्यो ज्यो गोश्टी हांगासर आसात ते म्हणजे हे पळयल्यार तरी अशें दिसना की तुमकां पावसाच्या दिसांनी तर त्रास जातलेच थोडे आनी गरमेन तर आनीक जाता. भिजोन वयता हांगसर पावसान येना. आनी म्हाका दिसता फुलाय बीन रोखडी कशी जाता करपून वयता हांगसर. ही गोश्ट सारकी आसा. आयचो माल कितें जाता आयचो माल आतां ते फुलां पयलीं लोक कस्टमर कसो व्हरतले आतां. त्रास हे जाता आसतले भरपूर हांगासर. बाकीच्यां कडेन आमी उलोवया. तुमी पयलीं पासून हांगासरूच आशिल्ली फस्टूच काय वयर आसली फुडेंच बसताली. आमी पयलीं वयर बसतालीं खंय जाणा थंय भितर मार्केटांक वयर आनी तेन्ना ते आमकां तेणी उठोवन मागीर ते सकयल जागो दिता म्हणलें न्हू मागीर आमकां येता गार्डना कडेन पयलीं थंयच्यान थंय गेलीं थंय बसतालीं मागीर थंयच्यान तेणी आमकां गार्डना कडेन गार्डना कडेन आमी मागीर चौग जाणांच बसतालीं तो आमी मागीर ते आमकां कितें म्हणपा लागलो तुमकां थंय बसपा जायना म्हणोन आमकां तेणी थंय दिलो. थंयच्यान मागीर आमकां तेणी हांगा धाडलें हांगा आमकां गिरायक बी कांय जायना आनी आमी दुयेंत पडटा हांगसर. आतां हांव कालूच येयलां हांव येयनाशिल्लें बरें ना जालें मागीर हांव येयना जालें. आतां गरमेन पळय जीव सामको कितें जाता आनी गिरायक बसून कांय जायना आमकां आतां मागीर कितें करपाचें आमी. पत्रे म्हणटा सकयल आसा न्हू हें मातशें उंच जावपाचें. आमकां आतां हांगा गिरायकच जायना. ते बस स्टॉपार कितें जालां बस स्टॉपार त्या गाडी जाल्या तांकां गिरायक वयता ते बस स्टॉपार गाडी ना जाल्यार कोण सकयल येतालो. हय आनी आतां आमकां खंय फुलां हाडले पाड करून उडयता आमी गिरायक ना. आनी कशें एक समजपाची गोश्ट आसा जेन्ना तुमी दुसऱ्यांक कितें तरी सांगता की बाबा शिफ्ट जाया म्हणून कितें तरी एक आश्वासन दिता आसतले तितली तरी आश्वासनां तुमी पाळात जेन्ना तुमकां खरेंच मनाक लागता कोणूय आसूं तो खंयचे नगरपालिकेचे नगरसेवक आसूं किंवा चेअरमॅन आसा कोणूय आसूं जेन्ना कितें आश्वासनां दिता आश्वासनां पाळात ती स्वताच्या मनाक तरी केन्ना दिसता आसतलें की आपूण बरें करपाक जाय अशें. आनी तुमी हांगासरूच हें करताले पयलीं खंय आशिल्ले. आमी उंच बसतालीं वयर थिंग बसोन मागीर आमकां हिंगा हाडलीं हिंगा हाडलो तेशें मागीर आमकां एश भितर बसयलीं कांय नासलो एश कोन्न सारको निवळ जागो मागीर सारकें माती उदो जायन सोंपें किडे बी जाले मातयान मागीर मुन्सिपाल्टी सगळ्यांक उलयन आनी ती थिंगसोन मिनिस्टरा बले गेले आनी हांवें ताका मुगे सगळी गोश्ट सांगून जप करून माती घायली हें केलें मागीर बसत गेले आमी सगळ्या हिंग बस उठत मागीर सारकें थिंग बसले आमी. थिंगसा आतां तेंचो हें एश केलें मातशें पत्र्यांचें हें घाडलें आमकां थोड्या लोकांक आनी सोंपें हाली आहाय ते हाली आहाय आजून तेंच्यानी हाडून जालो ना. आजून आतां लोकां दाट केलो वयर सगल्या रस्त्यान बसताय लोक खंयचो लोक येवन बसताय कोणी सांगना हिंगा आमी हिंगा बसतात हिंगाच आनी आमी तर भायर वसत आमकां परत भितर हाडटाय. आमी गेले हाल्यां पासून आमी तर भायर बसत येयल्या पुलीस ते मागीर कोण सकयल येतलो वयता फूल मेळटा. हय सगळ्यांक वयर मेळटा. हे रस्त्यार बसोन दिवपा जायना न्हू तांकां कोण येता रस्त्यार बसता गिरायक करता वयता कितें सण आसतना आनी आमी हांगाच आसता. हय कोण येयना भितर. कितें म्हणे फुलां पयलीं सायडी बाजार नासलो मार्केट नासलो नुस्त्याचें हिंगा आसलो वयर सगलो लोक नुस्तें येतालो आमकां गिरायक पडटालें. आतां फुलां पयलीं वाटेन दाट मार्केट जालां नुस्तें सगलें आहा हिंग कोणूय ते सायडीचे गिरायक आमगेले मागीर आतां हिंगा येयनाय थिंगा जाता थिंगा जालें सगलो बाजार थिंगा फुलां पयलीं वाटेन म्हणटा थिंगा
आमी आतां हिंगे थंय सुकता तेंचो सोनवार हाडलो हांवें केळें अजून ना काल आयतार गेलो आयतारा सबंद तो लोक आख्खोय भुरगे एक कडेन बायल एक कडेन घोव एक कडेन बसपा तेशें आमी एक एकलीं आतां आमी हालें बरें ना जाल्यार आमगे हें कोणें म्हणजे एकूच फॅमिली दोन दोन कडे बसता अशी दोन आनी 8 कडेन पासून बसताय बाबा 8 पासून आसताय आणि ताजेर कांयच एक्शन जायना ना कोण करना तुम्ही सगळे खंयचे बेळगांवसान खंयसान लोक येत न्हू तांकां 5, 6, 7 घालपा अलावड आसा बेळगांवच्यान बीन येता सगळे येवन बेसता म्हणल्यार ते कितें म्हणटा आमकां म्युन्सिपालिटी उत्पन्न जाय आमकां म्युन्सिपालिटी उत्पन्न जाय म्हणून 8 बसून आयतारा हांगा बाजार न्हू हांगा गाडी दवरपा पसून जागा आसना आमी अशी बसोनूच रावतात भायले लोक येवन जोडून गेलो पूण येवपाचें पूण तितून रीत आसपा जाय न्हू नाही म्युन्सिपालिटीक उत्पन्न जाय ते बरोबर आसा पूण म्युन्सिपालिटी कोणा खातीर आसता लोकांक खातीर आसता का उत्पन्ना खातीर आसता तेंगे उत्पन्ना खातीर चलना लोकां खातीर आसलेले ते कित्याक येवन एक्शन घेयना आसले पर तुम्ही कंप्लेंट केल्या केन्ना जे भायर तुमच्या जाग्यांचेर बाकीच्या येवन बसता पळय तांचे सगळे करून जालें आमी आन्सर दिलो ज्या जाग्यार पळय कोर्टाच्यान ऑथॉरिटी दिल्ली काड म्हणून कोर्टान त्या जाग्यार परत दुकान जावन परत आनी 10 वर्सां जालीं आतां परत तेजे उपरांत बिल्डींग मोट्ट म्हणून काडली त्या जाग्यार दुकान आसलें ती परत सगळें हांगा हाडून बसयली ती परत थंय गेली आनी तेजे नंतर परत सगळें हांगा हाडून बसयलेली परत ती थंय गेली जाल्यार हे 3-4 वेळ तर आमगे म्युन्सिपालिटीचें एक्शन घेवपा जायना आनी उरलें कितें म्युन्सिपालिटी आमी उलोवपा जाय जाल्यार बसा नाल्यार घर वसा म्हणटा आमकां एक गोष्ट लक्षात दवरात वोटर्स जे आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयतात आणि जशें आतां आईन तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा हांव हे वोटर्सांक सांगता एक मनीसपण म्हणून जें आसता पळय तें कदाचित आमच्या सगळ्यांच्या मनान आसा ते जिते आसा अजुनूय जेन्ना अशें कोण तुमच्या दारार येता तेन्ना ह्यो गोश्टी मुद्दम विचारात आणि अशें कित्याक जाता आतां कुडचडेचेच हांव सद्याक कुडचडेचे आमी आयल्या त्या खातीर उलयता तुमी प्रत्येक वोटरांनी प्रत्येक नगरसेवकाक विचारपाक जाय किंवा चेअरमॅनाक वचून विचारपाक जाय आमच्या गांवांत आमच्या गांवच्या अशे जे लोक आसा तांकां अशें कित्याक करता काय म्हणून कारण एक गोश्ट लक्षात दवरा जेन्ना समाज वांगडा आसता तेन्ना सगळ्यो गोश्टी खूब बऱ्या तरेन आनी सरळ तरेन सुटावो जावपाक शकता आमी पळय डेली बसता न्हू तें चिंतना की आमी म्हयन्याक 30 दीस तांकां पयशे दिता म्हणून तांकां ती एक दीस येवन पळय पयशे दिता न्हू ते तांगे चड पयशे दिसतात पूण आमी म्हयन्याक 30 दीस ते बसकारां पयशे दितात एक गोष्ट लक्षात दवरात नगरपालिकाच्या जे लोकांक खातीर आसता लोकांचे बरें जावपा खातीर तर ते बरें कशें करप आतां पयशे जर जाय फक्त जाल्यार ते आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो करपाक शकता पयशे जाय जाल्यार बरी करतली जाल्यार हे 4 फॅन लायल्यार ते नगरपालिका कित्याक सारकें करना नगरपालिका तर बरी करता जाल्यार हे 4 फॅनात नगरपालिकेक सांगलें नगरपालिका म्हणटा कितें तुमकां जाय जाल्यार तुमी घरा कडली मनीस हाडा सारको करा आनी आमी सारको करता पूण आमगे पयशे घेवपा येवपा जायना आमगे पयशे कित्याक व्हरता ते सकाळ फुडें येवन ते बसपा तिट्याचे आमी तिट्या पयशे दिता कित्याक लागून निवळ करपा लागून दिता आमगे ही सगळी कितें आसतें दुरुस्ती करपा लागून तिट्या पयशे दिवप न्हू ते बरोबर हांव ह्या वेळार एक आमचो जो स्थानीक रिपोर्टर आसा ताजे कडेन उलोवपाक सोदता मयूर हे प्रश्न तुवें आयकले आसतले खुबशे गजाली आसा आनी त्यो तितलेच पोट तिडकीन म्हणटा जेन्युअन आसा पळोवपाक शकता हांव फॅन ना किंवा जंय तांकां खरेंच गिरायक जाता त्या प्लेसी वयले काडून तांकां हांगासर घातला आनी त्या प्लेसीर ऑलरेडी दुसरेच कोण येवन बसता कितें चल्लां कितें दिसता तुका सांगचें सांगपा म्हळ्यार कितें जालां जाणा हांगा कशें चल्लां हेंके समस्या पयलींच्यान आसा तेंकां थंय बसता तेंकां काडून हांगा हाडले आनी तेंकां सांगलें सगळें हांगा एक स्टँड करून दितले एक कडेन बसयतले सगळें बरें इनॉग्रेशन केलें सगळें केलें पूण जशें टायम गेलो तसो पयल्या मार्केट तसोच थंय चालू जालो परत दुसऱ्या लोकांक दुसरे लोक बसले हे आपल्या तरेन बसोंक लागले सगळें करपाक लागले मेन मागीर फॅसिलिटी दिता म्हणून सांगली एक गोश्ट जेन्ना तांकां थंयसून हांगासर हाडलेलें आश्वासन दिल्लें की बाबा थंयसर आनी कोण येवचो ना आनी हांगासर तुमकां बऱ्या जाग्यार व्हरता म्हणून ना एक्झॅक्टली तेंकां थंयच्यान हांगा हाडटना तेंकां हांगा कितें केल्लें हांगा तुमकां सगळ्यांक बसयतले कोण आसा पळय मार्केटां म्हणटा एकटो मनीस बसपाना सगळे मनीस हांगा बसयतले म्हणून कोण आसा तेंकां सांगून आमी हाडटले अशें म्हणून तेंकां एश्युरन्स दिले पयलीं हेंकां बसयले मागीर दुसऱ्यांक बसयले अशें म्हणून सगळें जालें पूण आफ्टर दॅट सर्टन पिरियड जातकीर कोणा टर्म सोंपता कोणा हें जाता ऑटोमॅटिकली चेअरपर्सन चेंज जाता आनी ऑलरेडी थंय लोक बसपाक लागतात मेन सांगपा म्हळ्यार मदीं थोड्यांनी अशें डिसिजन घेतलें थोडे सीओ चेंज जाले सीओन डिसिजन केलें सगळें मार्केट आपूण डिसिजन घेता आपूण हांगा हाडून बसयता मार्कींग केलें डिमार्केशन केलें सगळें करून दिलें एक पब्लिसिटी स्टंट केलो पेपरार न्यूज येयली सगळ्या न्यूज येयली फेमस जालें मागीर ते बरें काम करता म्हणून एप्रिशिएट केलें पूण सतन टायम गेलो परत तोच मार्केट थंय चालू जावपाक लागलो फुटपाथार कोण बसपाना म्हणून पूण ऑलरेडी फुटपाथार लोक बसतात कळना तुका मेन म्हणटा ओल्ड बिल्डिंगे फुडें ते फ्रुट्स मार्केट आसा फ्रुट्स हांगा हाडटले अशें म्हळ्यार थंयूय फ्रुट्स मार्केट अजून चालू आसा म्हणजे अशें दिसून येता कितें एश्युरन्स सगळे दितात पूण तो एश्युरन्स दिता तो सर्टन टायम आपल्या पब्लिसिटी घेता वयता आनी मुखार मागीर तेंच घडोवन परत येता
इंटेन्शन आसता करपाचें. इंटेन्शन आसा, पब्लिसिटी घेता, सगळे येता. आतां आमी एज अ रिपोर्टर आमी न्यूज करतात, आमी लोकांक दाखोवन दिता. मागीर जेन्ना आमी प्रत्यक्षात ग्रावंडार मागीर एक सटन 1-2-3 म्हयन्यान जेन्ना ग्रावंडार येता तेन्ना हेच लोक आमकां विचारता तुमी कॅलेंडर इतली पब्लिसिटी आनी आतां पयला तेच परत घडलं. बरोबर आहा लोकांचे की आमी तेंची पब्लिसिटी करता आनी एक कडेन ते कामूय करिना. सो लोक विचारतात. म्हणजे मेन जाता कितें आमगे काम कशें आसता की घडटा तें दाखोवप आसता. ज्या टायमार घडलें डिमार्केशन जालें कशें म्युन्सिपालिटीन एक्शन केलें तें आमी दाखयलें. पूण सतन टायमा भितर परत तें तशें घडून येयलें. हितून फॉल्टी कोण म्हणजे जो डिसिजन घेवपी जो ऑथॉरिटी आसलेली तेणे कडक धरपा आसलें न्ही. तो कोणा अंडर आसा काय तो कित्याक उगी रावता कितें आसा तें तें खबर आसता. कशें तें सारकें तुका निव्वळ दिसतलें. इतलें निव्वळ मार्केट आहा न्हू आनी खंय इतलें निव्वळ मार्केट मेळपाना. इतलें कुडचड्याचें मार्केट निव्वळ भितरलें म्हणटा पळय. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव अभय देसाय. सो तुमकां भितरूय त्रास जाता आसतले भरपूर. मार्केट लोकच येयना तर त्रास जातात न्हू. सारकें दिसयना काय सारकें दिसत कोण दिसता हे फक्त भायर आहा तितलें दिसता. भितर आतां इतले लाखांनी कोट्यांनी बांदून दवरले हे मार्केट. एक कोण भितर मार्केटात ना. फक्त हा तो सगळो भायर लोक आहा. त्या लागून लोक कोण हांगा येयना आनी आमकां गिरायक जायना. पळय कितें आसा भाई आतां गरमे सिजन पत्रे चड सकल आसा. हे फॅन आमचे हे फॅन आसा न्यू फॅन न्हू हे पयलींचे फॅन हे काडून हांगा बसयला फक्त नांवाक. फॅन दुसरे कडले हाडून हांगा बसयले. म्हणजे हे मार्केट जे आसा फाटल्यान दिश्टी पडटा पळय थंयचे फॅन हाडून हांगा बसयला. टेम्पररी फक्त फॅन बसयला म्हणून. लायटीची सुद्दां हांगा भानगडी आसा. कितें मातशें हें जाल्यार ट्रीप जाली लायट बंद. मेन म्हणल्यार एक दीस आतां भायले लायट पेटना. हांगाच आमी कितें जाल्यार आमी करून घेवपा जाय. ते कितें म्हणटा तुमी करून घेया. भायर लायट पेटना भायर बंद. आमी सद्या कुडचडे हांगासर पावले आनी आतां नगरपालिका जी आसा ताचे वेंचणूक जावपाची आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी प्रत्येक नगरपालिकान वचोन थंयसरले प्रॉब्लम्स किंवा ज्यो गोश्टी लोकां कडेन पावोवपाक जाय जे वोटर्स आसा तांचे कडेन पावोवंक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयता. आनी आयज जेन्ना ह्या एरियेन आयिल्ले आसा कुडचडे हांगासर नगरपालिका जी आसा थंयसर खुबश्यो गोश्टी आमकां बऱ्यो बऱ्यो आयकपाकूय मेळ्ळ्या. आनी म्हाका दिसता पुराय गोंयांत त्यो बऱ्यो गोश्टी कितें आसा ज्यो बाकीच्यो नगरपालिका आसा तेंच्यांनी ह्यो पळोवपाक जाय आनी घेवपाक जाय कितें करपाक शकता ते. पूण सगळ्यान पयलीं जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना कांय मानेस्त आमच्या ह्या गांवचे हांगासर आसा जे बाजार असोसिएशन कुडचडे बाजार असोसिएशनचे डिग्नेटरीज आसा तशेंच सिनियर सिटीजन टिचर्स आनी वेगवेगळे हांगासरले मानेस्त आसात हांगासर. हांव सगळ्यान पयलीं वता आमच्या बरोबर कुडचडे बाजार असोसिएशनचे सेक्रेटरी आसा. सर तुमचें नांव? म्हजें नांव रविंद्र लाड. आनी एक्चुअली प्रॉब्लेम हांगचो कितें आसा की मायनींग सामकी डावन जाल्ले कारणान हांगा मार्केट एकदम डावन जाल्ली आसा आनी ते अपलिफ्टमेंट करपाची सामकी गरज आसा. म्हणजे तातूंत 2-3 इश्यू जर घेतले आमी प्रामुख्यान तर कुडचडे एरिये भितर ट्युरिजम वाडप हें सामकें गरजेचें सो दॅट भायले ट्युरिस्ट भितर येतले आनी हांगचें मार्केट वाडूं शकतलें. कशे तरेचे ट्युरिजम म्हणजे ट्युरिजम म्हणटा आसतना तुमी आमच्या हिंटरलँड जेन्ना म्हणटा तेन्ना इको ट्युरिजम आसता किंवा बाकीच्यो कशा तरेचे ट्युरिजम? ट्युरिजम म्हणटा ते हांगा आमकां तिनूय गोश्टी मेळटात. एक म्हळ्यार रेल्वे आसा हांगा लागीं, दुसरें बस आसा आनी तिसरें उदकाची बी वेवस्था आसा म्हणजे न्हंय आसा हांगा. म्हणजे तिनूय जर वतीन जर हाय ऑथॉरिटीन जर मनार घेतलें तर तें इजी जातलें. हांगा ट्युरिजम जितली ट्युरिस्ट हांगा येतात तितलें हांगचें मार्केट फ्लरीश जातलें. कित्याक हांगा फाटली जी म्युन्सिपालिटी आसा हाणें चडांत चड काम बरें केलां ना अशें न्ही आनी फुडली म्युन्सिपालिटीनी बी ताजें चड काम बरें करचें अशें म्हाका दिसता. सर तुमी शिक्षक आसात. तुमी भुरग्यांक शिकयलाय बीन आनी ल्हानाचे व्हडूय जातना पयले आसतले.
तुमचे सुद्दां कांय भुरगे हांगासर नगरसेवकूय जाले आसतले बाकीच्यो गोश्टी. सो तुमी इतलीं वर्सां जी पळयल्या म्युन्सिपालिटी, कितें चेंजीस जाला हें दिसता? म्हजें नांव दत्तात्रय प्रभुदेसाय. हांव फाटलीं 4 वर्सां पयलीं रिटायर जालां. की हांव फाटलीं सादारण 30 वर्सां तरी सक्रीय बाजाराची म्हायती घेवन आसा. म्हाका दिसता की जे पद्दतीन आज आमचें सरकार जावं ग्रासरूट लेवल आमी म्हणटात की जे पळय ग्रामसंस्था अशी एक संकल्पना पयली आशिल्ली आमच्या भारताची, ही पूर्णत्वाक गेली अशें म्हाका दिसना. कित्याक आज आमी पळयतात की आमच्या मार्केटाक जर येत जाल्यार हालींच मुतारीची वेवस्था जाल्या, ती नाशिल्ली खूब वर्सां. दुसरें, पार्किंगाक गाडी जर दवरतलो जाल्यार रस्त्यार दवरची पडटा, पार्किंगेची वेवस्था ना. कितलेशेच नगराध्यक्ष हाचे पयलीं येवन गेले. आनीक आतां म्हणटू म्युन्सिपालिटी अस्तित्वाक ना. तरी आसतना म्हाका दिसता की हाजे फुडें जे कोण नगरसेवक जातले, जांकां नगराध्यक्ष जावपाची आस आसा, इच्छा आसा, आनीक समाजाची बरे तरेन सेवा करपाची आसा, असल्या मनशान फुडें येवचें आनी हो प्रस्न सुटाव करचो अशें म्हाका दिसता. दुसरी सुवातेर म्हाका सांगन दिसता की हांगा आमचें सुडाचें मार्केट आसा, तुमी पळयलां आसतलें तें आतांच. तातूंत हांव सदांच म्हाका अशें की एक शिक्षक जाल्ले कारणान हांव फक्त म्हगेले नोकरी केली आनीक सामान्याची पोती घेवन घर गेलो, रांदलें, बायल भुरग्यांक व्हरून दिलें, जेवलो न्हिदलो अशें करिना. जाल्यार समाजाची म्हाका बारीकसाण घेवपाची पयलीं सावन ल्हानपणा सावन म्हाका संवय आशिल्ले कारणान हांवें खूब खेप त्या लोकां कडेन संपर्क सादलो आनी म्हटल्यार तुमकां अडचणी कितें आसात. कित्याक हांव खूब खेप पळयता की गावड्यांच्यो बायलो बी आमच्यो लोकल त्यो गावड्यांच्यो म्हणप न्ही हरशीं तांकां, आमच्यो लोकल ती बावडी पाटी घेवन हेवटे धांवतात. हांवें विचारलें कित्याक धांवता? ना, म्युन्सिपालिटीचे ते लोक घेवन वता म्हण आमचे. अरे हांगा म्हणलें बेळगांवच्या खानापूरचे लोक येवन वेपार करतात आनी आमच्या लोकांक, आमच्या बायलांक, गरीब जनते खातीर कोण ना. म्हाका खूब वायट दिसलें. हांवें कांय जाणां कडेन प्रस्न उपस्थित केलो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की सुडा मार्केटाक आमचे लोक गाडी घेतात. पयलीं 1000 रुपया भाडें आशिल्लें तांकां म्हयन्याक, आतां 1200 केल्या खंय. आनी त्या दुसऱ्याक भाड्या दितात 5, 6, 7 हजारांक. म्हणटा म्हजी एक सामकी कळकळीची विनंती आसा जे कोण जाळवणदार आसात, हांगाचे प्रमुख राजकारणांत सक्रीय आसात आनी म्युन्सिपालिटीक जिखून येवपी फुडाराक आसात, तांचे खातीर की तांणी जांकां खरोखरच वेपार करपाची गरज आसा, जावं आपले तो वेपार करून आपल्या घरा कडेन बायल भुरग्यांक पोसपाची, जांचे कडेन सामकी जापसालदारकी आसा, अशी मनशांकच तसलीं दुकानां दिवचीं. न्हय जे शिर्वीस करतात आनी दुकान घेतात आनी दुसऱ्या भाड्या दितात, हें सामकें चुकीचें. दुसरें, हांवें थंय पळयलें की जे जोती सारकी करपी जावं आनी बारीक सारीक हें टेलरींग करपी, काज लावपी, बटन तुटी लावपी अशे लोक थंय आसात. तांकां विचारलें खूब खेप की तुमचे बाबा हांगा अडचण कितें आसा सुडा मार्केटाक, तुमी सॅटिस्फायड आसात न्ही? जाल्यार तांणी म्हाका कितें सांगलें, आमी कितें सॅटिस्फायड आसा, हांगा म्हणपा सेक्युरिटी ना, CC कॅमेरे नात, तेन्ना आमकां हांगा दवरपाक लॉकर हांगा ना, कितें चोरून व्हेल्यार जबाबदार कोण तेंय आमकां खबर ना. दुसरें, आमी दनपर सकाळी येता ते सांजचे वतात, दनपर जर जेवतलो जाल्यार आवपाक उदक हाडपाक संडासाक वचचें पडटा म्हणून हांगा उदकाची वेवस्था ना. हांगा थंय एक सादारण 15 वर्सां सुमार जातलीं सुडा मार्केटा म्हाका दिसता बिल्डिंगेक, थंय अजून पसून उदकाची टाकी कार्यरत केली ना. कित्याक म्हाका खबर ना. ती उदकाची टाकी बेगोबेग तांणी कार्यरत करची आनी त्या वेंडर्स जे आसात, स्ट्रीट वेंडर, तांकां सगल्यांक म्हाका दिसता एक टॅप घालून दिवचो, जाणे करून केन्ना ताण लागल तेन्ना जेवतगीर मातशें तोंड धुवचे खातीर उदकाची नितांत तांकां गरज आसा. ही वेवस्था थंय जायना. तिसरी सुवातेर हांव बाजारांत पळयता, हांगा मार्केट एसोसिएशनाचेय बी पदाधिकारी आसात, तांच्या खातीर वायट दिसतलें. पुणून फुटपाथ आडान बाजार चलता. बाजार म्हणटा तो व्यापार आपल्याक आसचो, आपल्या दुकाना मेरेन आसचो. हाजेर तसो आयलो, लोक रस्त्यार चलचे पडटा. कोणी तरी झूप करून मोटरसायकलीन आयलो जाल्यार ताका ठोकर बसता. हे कोणूच पळयनात. कितल्योश्योच म्युन्सिपालिटी पळयता हांव, जेन्ना ह्या म्युन्सिपालिटीचेर आमदारय हांगचे जे स्थानीक आसतात तांचेय बी वर्चस्व आसता, तांकांय ही गजाल लक्षांत हाडून दिवची अशें म्हाका दिसता की हाजे फुडें फुटपाथाचेर कोणेच व्यापार करचो न्हय.
फुटपाथ म्हणटा तो लोकांक चलपाचे खातीर. जर फुटपाथार वेपार करपाक लागल्यार लोकांनी चलप खंय? हो एक सामको ज्वलंत इशू हांगा आमच्या कुडचडे बाजाराक हांव सदांच पळयतां. तेन्ना हे जर इशू सादारण थोडे भोव हांवें जे कितें सांगल्यात ते जर सुटावे जायत जाल्यार म्हाका दिसता खूब प्रमाणाक कुडचडे बाजार बरो जातलो. मागीर ती लोकांक चलपाची वेवस्था, उदकाची वेवस्था, पार्किंगेची वेवस्था हें जर जायत जाल्यार कुडचड्यार व्हडल्यो अडचणी आसात अशें म्हाका दिसना. तेन्ना म्हजी एक सामकी कळकळीची विनंती आसा की आतां आमी म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाच्या पुर्व संदेर आसात अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. तेन्ना अशे आमच्या सगळे नागरिकां कडेन एक विनंती आसा जे आतांचे तरणाटे भुरगे आसा, युवा पिळगी म्हणटात, तांचे कडेन भरपूर ताकद आसता की कोण हाडचो जिखून तेच मनीस येवचे काय नवी बदल करचो. ही लोकशाही आसा. लोकशाही म्हणटा ती इतल्या खातीर राबयल्या. एक संकल्पना अशी आशिल्ली लोकशाहीची की लोकांनी लोकां खातीर केल्लें लोकांचें बरेपणाचें काम हें ह्या लोकशाहींतल्यान फुडें येवपा जाय आशिल्लें. पूण तशें जाल्लें दिसना. खंय तरी राजकीय मळाचेर कोणाचे तरी दबावाचेर कोण तरी राजवट चलयता आनी आमी म्हणटा आमी लोकशाहीक जगतात म्हणून. हें म्हाका बिलकूल मान्य ना. म्हाका एक एकदां असो राग येता की ही लोकशाही काय कितें? आमी दुसऱ्याक दोश दितात. आमचे कडेनय आमी पळोवपाक जाय. आमकां जेन्ना सत्ता मेळटा तेन्ना आमी खंय आसात हें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा बरे प्रमाणाक हें जावपाक शकता. आनी दुसरें जेन्ना आमचे सेक्रेटरी मार्केट एसोसिएशनाचे तांणी सांगलें की टुरिजमाचें म्हाका दिसता हांगा नंदाचें तळें म्हणून एक आसा. हालींच आमच्या सरकारान तो विशय घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता खूब जाणां अजून खबर ना. नंदा तळ्याची उदरगत करपाची थंय जर उदकाची सांठवण बरे तरेन तळी जर काकोडी वाठारांत आसा. काकोड्या आसा हांगासर. हय काकोडे आसा. कितें आसा ते एक्चुअली ते कशें आशिल्लें गिमाक थंय उदक उरना. पयलीं हें येतालें म्हणटा आतां तें कशें आहा तें जर सगळें साफ करीत आनी ताका व्हडलो जर आवाठ बांदून घेत जाल्यार म्हाका दिसता मये तळ्या हांगा नंदातळ जावपाक शकता. येदी व्हडलो आटाप तो. सर तुमचे कडेन येता तुमी जी सुडाचे मार्केट प्रेसिडेंट पांडुरंग कृष्णा नायक. म्हाका सांगा आतां तुमी अदरच्यान आयकले खुबश्यो गजाली. तुमकां दिसता थंय प्रॉब्लम आसा असो? पळय आमकां 1999 कोर्टान डिस्कॉलिफाय हें केल्लें आमकां डॅमलिश केल्लें आनी आमकां तें एक मार्केट कॉम्प्लेक्स एक बांदून दिलें गव्हर्मेंटान कित्याक पोटा निवारा लागून. आज कमी कमी त्या मार्केटाक 240 शॉपां आसात. जेन्ना आमगेले गाडे डॅमलिश केले त्या टायमार आमकां तेणें सांगलें कोर्टान सांगलें की तांकां बांदून दिया म्हणून आनी बांदून दिल्याय बीन त्या टायमार. पूण आमगेले ते फक्त 36-42 सगळे गाडी आशिल्ले. आज त्या मार्केटान हरशीं 206 शॉपां आसात. पूण म्हाका दिसता अशें दिसता की आमकां ते उलयल्यार दामून धरतात आनी उलयनय दिसनात. आमी कितें आसा पोटा लागून आसा न्ही ते पोट भरुया दुसऱ्याचेर आनी हें अन्याय करपा येना. आयज आमगे मार्केटाक जे दुकानवाले खरे आसात ते फक्त एक 20 जाण आसा आनी बाकीचे हे अंतरराज्य म्हणजे खंयचे म्हण तें म्हाका खबर ना. ते केन्ना येयले आनी केन्ना दुकानी चलयतात आनी कोणा कडल्यान घेवन चलयतात आनी कोण तांचो गॉडफादर आसा हेंय आमकां खबर ना. हांवें प्रेसिडेंट ह्या नात्यान म्युन्सिपाल्टीक 5 न्ही 6 फावट पूण हांवें हें दिलें लेटर दिलें. अशें आसा की आमगे धंद्याचेर हे भायले लोक येवन हें करता म्हणून धंदो आमगे कॅप्चर केलो म्हणून हेणी. आयज आमगेले म्युन्सिपाल्टीक पयशे भरपा पसून आमचे कडेन ताकत ना इतलें हें जालां. तेन्ना इतलें सांगता आमी त्या पयलूचे नगरसेवकाक सगळें सांगून थकले. आतां जे कोण नगरसेवक येतात बरे येतात आनी कोणें बरें निवडून काडचें आनी ते नगरसेवकांनी हे जे भायले कोण दुकानवाले आसात ते चलयतात जावं गोंयकार असल्यार ते सोड घालता पूण भायले हे सगळे दुकानदार आनी उलट तेंगे दादागिरी आमी आयकोचे पडटात. इतल्यो खुबश्यो गजाली आसा. एक गजाल तातूंत म्हळें की तुमकां शिफ्ट केले तेन्ना जी सुडाचें नवीन तुमकां मार्केट दिलें एग्रीमेंटाची गजाल जाल्ली. एग्रीमेंटा जाल्ल्या आमकां त्या टायमार 800 रुपया भाडें आशिल्लें आनी अशें भाडें आशिल्लें की तें एक 3 म्हयन्यांनी 2 म्हयन्यांनी बसून भरपाचें आमकां हें आशिल्लें मुद्दत दिल्ली. पूण एक अशें एक जालें की
आमगेले ते एग्रीमेंट जो आशिल्लो न्ही इन्क्रीज जे वर्सा आमकां 10% 3 वर्सांनी 10% हें आशिल्लें ते हे म्युन्सिपाल्टीन तेजे नदर मारले ना आनी अकस्मात सामकें हे येवन 12 वर्सांनी ती 27 हजार आमकां सामकें हें धाडलें डायरेक्ट नोटीस धाडलें तुमी भरिना जाल्यार तुमगेले दुकानां आमी लॉक मारता म्हणून आमी तेन्ना सगळे गेले प्रेसिडेंट गेलो हांव गेलो सेक्रेटरी गेलो आनी तांकां सांगलें आमी म्युन्सिपाल्टी बाबरे हें तुमी करता चूक कोणाची चूक तुमची तुमी तें करप न्ही तुमी आसा कितें हांगा तुमी आसा कित्याक फक्त पेमेंट घेवपाक डायरेक्ट विचारलें गव्हर्मेंट बरें हें जालें तेन्ना मागीर तेन्ना आमगेले सीओ आशिल्लो सीओन तें आमकां सांगलें आतां गावडे कोण आशिल्लो तो सीओन तेणें सांगलें की तुमकां आमी अमकें इन्स्टॉलमेंट दितात अशें हय अशें बरा म्हणून मागीर आमकांय तें कळ्ळें कितें फुडें तें हंगर स्ट्रायक करून हें करून कितें फायदो आसा आमी एग्री जाले आनी आयज पर्यंत आमी ते कोण 10,000 कोण 5,000 कोण 3,000 अशें भरीत आसात पूण अशें म्हणजे सांग्यार बीन जशें जालें बंद जालें तशें बीन आमी केलें ना एक माणुसकी प्रमाणे तेंगेली चुकलां आमगेली चुकलां म्हणून आमी तें समजावून घेतलें बाई तुमचें नांव म्हजें नांव चंद्रकांत बोरकार आनी आमचें मेन बाजारांत हॉटेल आहा सो तुमी आमचें हॉटेलूय आसा हांगा एक गोश्ट तुमकां विचारपाक जाय आतां सरांनी जशें म्हळें की हांगासर खंयसरूय बसतात फुटपाथाचेर बसतात त्रास जाता फुटपाथाचेर बसल्या नंतर आनी एक त्रास जाता तो म्हळ्यार हेजो गाडयेंचो पार्किंग जायना नाल्यार कोणी खंयसरूय पार्क करता डबल पार्किंग करता आनी वता पार्किंगेचो इशू आसा हांगासर फुटपाथ ही वेगळे आहा आनी पार्किंग जागो वेगळो आहा पयलीं लोकांक कितें जातालें पार्किंग म्हणल्यार सारकें समजून घेवपाक तयार नाशिल्ले मेळ्ळें थंय पार्किंग करताले चल्ले आतां कितें जालां बरी शिस्त लागल्या प्रत्येकाक वांकडी दवरली लॉक मारतात पयलीं लोक आतां त्रास जाता लोक बेजार जाता पुलिसाचेर तापतात पुलीस तांचेर तापतात म्हळ्यार आतां कितें जालां आतां तें कितें वखद मागीर करतकीर कशें जाता कितें घाव जाता कापपाचो दोतोराक कापचो पडटा तशें जालां आनी त्या प्रमाणे आतां इल्ली शिस्त लागल्या गाडी सगळ्यो सारक्यो शिस्तीन दवरता पूण पार्किंगेचो प्रॉब्लम असो आतां काय ना बरी जाला शिस्त बरी आयल्या ही गजाल आसा सारकी पार्किंगेचो प्रॉब्लम आसा हांगासर असो कितें पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा फक्त एकच तातूंत आनी एक प्रॉब्लेम जालो म्हणजे कशें जाता की ज्या जाग्यार पार्किंग करतात आनी ते ट्राफीक सेल ताका लॉक मारपाक येतात एक मनीस समज आतां दुकानाक गेलो ताका कांय दुकाना भायर पार्किंग ना तो आसा त्या कंडिशनाक दवरता आनी भितर वता निदान म्हाका एक सांगणें अशें आसा की एकदम तांकां लॉक मारची न्ही आयली की लॉक मारतात म्हणटकीर ताका असो प्रॉब्लेम जाता की त्या दुकानदाराक भायर गाडी दवरपाक मेळना ना ह्याच खातीर पार्किंगाची गरज आसा आमकां पार्किंगाची गरज ना अशी न्ही पार्किंग जर एक सातेरी देवळा कडेन एक व्हडलो लुगार केल्लो आसा थंय पार्किंग वेवस्था आसा अशें 4 दीस जर पुलिसान भोंवून जर ट्रॅफीक सेलान जर एनावन्समेंट करीत लोक 1-2 दीस आयकून एखादी चुकत मागीर हाडून थंय दवरतले तुगे दुकानार जेन्ना ते येतात तेन्ना ते पार्किंगा दवरून थंय येतले हें कित्याक पार्किंग सोल्युशन ना म्हणटकीर लोकांचो नाइलाज जाता दुसरी कशें आनी एक सांगपाक म्हाका दिसता की तुमी आतां पार्किंग हांगा ना म्हणटात पण हांगा जर आमी पुलीस स्टेशना कडल्यान जेन्ना आमी हांगा वतात LIC ऑफिसा मेरेन एक सायडी पार्किंग मार्किंग केल्लें आसा गोवोरमेंटान दुसरी सायडी लोक सर्रास गाडी दवरता आत्तां आमी गेल्ले थंय आमकां थंय कितल्योश्यो गाडी दिसतल्यो तांकां कोण लॉक मारना कित्याक म्हण म्हाका खबर ना दोनी सायडीन फोर व्हिलर वचूंक मेळना आनी मेन पार्किंगाची हें कोण करता मेन पार्किंग जे गव्हर्मेंट सर्वंट येता सकाळ फुडें ते सकाळीं 5 सकाळीं गाडी दवरिता आनी रातची 9 ते गाडी व्हरतात आमी हे बसून ट्राफिका कडेन बसून आमी कंप्लेंट केली पूण तांच्या खातीर सेपरेट खंय तरी जागा दिवं शकता आनी मुद्दम चड करून जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा न्ही ते चड पार्किंग हाडून दवरिता आनी लोकांक हे त्रास जातात गाडी तांच्योच गाडी त्याच खातीर हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट तुमी जे म्हणलें त्या गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर जर कळ्ळें जायत की आमकां थंय तांबडी मातयेर पार्किंगे जागो केल्लो आसा ते सगळे थंय दवरून वतले तांकां जागोच ना जागो ना म्हणटा ते कितें करतात मेळटा तो जागो
तांकां जर धांवपा जाय बशीर त्या थंय दवरले गेले त्या खातीर तांकां जर आमी हें करता तांकां अल्टरनेट आमी दिवंक जाय. ही गजाल आसा आनी आयज जेन्ना हें जाता तेन्ना तेजो फायदो आयकून खरेंच तुमकांय बरें दिसता आसतलें की आमी बाबा हे आमचो कचरो जो आसा तो हांगासर हे जाता गार्बेजाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला तुमच्या सगळ्यांनी पळयला आसतलें. हय तुमच्या मार्केटांतले व्हरता आतां मार्केटाचें आमगे जेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा त्याचे फाटल्यान एक हें बांदलां गटाराचेर कॉंक्रीट घालून स्लॅब्स बांदला आनी तेजेर हे आयताराक जावं आयतारा एक बसता ते एक बाजार म्हणून बसतात मदीं येवन थंय तर सामके व्हडले माटो घालून ते कंप्लीट जागो हाडून उडयता आनी त्यो हाटी व्हडल्यो हाडून मदींच उडयता. एक गजाल तूं हाडोवपाक सोदता सरान उतर म्हळ्यार की खुबशे जाण अशे आसा की हांगासर शॉप घेतला आनी ते काडटना रेंटाक दुसऱ्याक दिता आसा अश्यो केसी? अश्यो जाय जाल्यार हांव तुका सांगता हांव येता हाय विटनेस हांव दाखयता बोर्ड दाखयता हें दुकान हें चलयत म्हणून. जर हांकां तर भिरांत दिसता कावन्सिलरांक जावं म्युन्सिपालिटी जर भिरांत दिसता जाल्यार हांव प्रेजिडेंट थंय येता आनी हांव दाखयता ही दुकानां पळय हेका 8,000 चलोवन दिला म्हणून हांव दिता विटनेस सामकी इतली. तेजेर एक्शनूय कांय जायना? एक्शन कांयच जायना. असले हांकां जेन्ना परत निवडून येतले कोणूय असो जाल्यार परत हेच चालू उरतले म्हणून हांव सांगता जे आतां कोण कावन्सिलर येता आनी लोकांनी समजोवपा जाय बाबरे हो कावन्सिलर स्वता खातीर उदरगत करपा न्ही तर लोकां खातीर उदरगत करपा येवपा जाय हें सामकें ठाम मत म्हागेलें आसा. म्हाका एक गोश्ट हांगासर जस्ट सांगपाक दिसता की गजाल खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी इतलीच स्ट्रॉंग आसा. विचार करात की आयज जर मार्केटान अशें जावन ताका जर पडलेलें ना कोणी जर कावन्सिलर आसा किंवा चेअरमॅन आसा जाल्यार फाल्यां जेन्ना तुमच्या घरान येतलो आनी जेन्ना ताका पडलेलें नासतलें जाल्यार तुमी खंय वयतले हे आयज एकट्या वांगडा जाल्यार फाल्यां सगळ्यां वांगडा जातलें जाल्यार ते खातीर नगरसेवक तुमी निवडून हाडटना असो हाडपाक जाय जो खरेंच जाका जाण आसा आनी तो खरेंच लोकां खातीर बरें करतलो.